नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करिअर या कार्यावळीत तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. आमच्या खातीर पर्यटन क्षेत्र हे नवे नाही, पण या पर्यटन क्षेत्रानूय स्वतःची अशी एक वेगळी पाऊल वाट ज्याने निर्माण केल्या ते पंकज लाड आमच्याकडे उपस्थित आसा. सर, स्वागत तुमच्या या कार्यावळीत. आणि आजचो विषय आसा करिअर इन इको टुरिझम. इको टुरिझम हो शब्द आमी आता परत परत आयकतात. आणि टुरिझम तर हांवें म्हटल्या भशेन सगळ्यांक परिचित आसात. तर हे ट्रेडिशनल जे टुरिझम आसा जे गोव्यान चलता किंवा हेर भागांत चलता, ताच्या परस इको टुरिझम वेगळो कसो? सगळ्यात पहिली गोष्ट, आता हो इको टुरिझम हो टुरिझमाचोच एक भाग, पण इको टुरिझमाचे डिस्क्रिप्शन दितले जाल्यार सगळ्यात मुख्य गजाल म्हणजे जेन्ना आमी पर्यटना खातीर एक नैसर्गीक भागान वता आनी जेन्ना वता तातूंत तेन्ना कमीत कमी पर्यावरणाचेर ताजो इम्पॅक्ट जाता, ताजो वायट इम्पॅक्ट जाता. आनी दुसरी गोष्ट, थंयच्या पर्यावरणाक ताजो फायदो जाता, तेच प्रमाणे लोकल जे लोक आसा तांकां ताजो फायदो जाता. पर्यावरणाचो ऱ्हास करनासतना हो इको टुरिझमाचो मुख्य कॉन्सेप्ट. आतां तातूंत भितर नेचर टुरिझमूय आसा, जंय पर्यावरण बरें आसा, नेचर बरो, निसर्ग बरो आसा, अशा जाग्यांचेर लोक वतात. पूण हे बाकीचे कॉन्सेप्ट जे आसा ते लक्षांत घेनात. पयलीं म्हणजे खरेंच आमी निसर्गाची वाट लायतात काय निसर्ग राखून दवरतात टुरिझमांतल्यान. दुसरी गोष्ट जी आसा, लोकांक खरोच फायदो जाता, थंयच्या पर्यावरणाक खरोच फायदो जाता, हाजोय विचार करना. हाका आमी नेचर टुरिझम म्हणपाक शकता. हे दोन मुख्य इको टुरिझमा कडेन जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना हे दोन मुख्य गोश्टी आमच्या तकलेंत येता. एक प्रॉपर इको टुरिझम, तातूंत हे सगळे कॉन्सेप्ट लक्षांत घेतात. आनी दुसरें जस्ट इको टुरिझमाच्या नांवान फक्त नेचर टुरिझम करप, तातूंत लोकांक फायदो जाता, पर्यावरणाक फायदो जाता, हें कांय पळोवप ना. तर जी गजाल कायम चालू उरता किंवा जाचो सातत्यान आनी स्थानीक लोकांक फायदो जाता तो इको टुरिझम. म्हणजे एक सर्वसाधारण पर्यावरण हो जो शब्द आसा तितून सगळे घटक सॅटिस्फायड जाता अशें म्हणू शकता. सारकें. तुमकां सांगलें तेच प्रमाणे मुख्य गोष्ट इको टुरिझमान थंयच्या वन्यजीव, थंयचो निसर्ग हाजो ऱ्हास जायना. खंयचो वेस्ट जनरेट जाता जाल्यार तो परत रिसायकल जावप, हाजेर मुख्य हें दिवप. लोकांचें अवेरनेस, लोकांचें जे निसर्गा बद्दल आसा, ज्ञान आसा तें वाडोवप. फक्त लोकल लोकांचें न्ही, जे ट्रॅव्हल करतात, जे ट्युरिस्ट आसात तांचेंय लोकल निसर्गा बद्दल ज्ञान वाडोवप. तेच बरोबर थंयचे जे लोकल पॉप्युलेशन आसा तांकां पयशांच्या दृश्टीन म्हणजे आर्थीक दृश्टीन मदत जावप. जे आपले ट्रेडिशनल हातून जायना, म्हणजे एखादें 5 स्टार हॉटेल आसता तितून जे मनुष्यबळ लागतात ते कदाचित स्थानीक आसतात अशें ना. इको टुरिझमान ही शक्यता चड आसा. एकदम सारकें. आतां कांय गव्हर्मेंट रुल्स आसा, ताज्या खातीर थोडे पर्संट पॉप्युलेशन जे आसा तांकां ह्या 5 स्टार रिसॉर्टांनी जावं मास टुरिझम आमी म्हणया, जो आमचो ट्रेडिशनल टुरिझम आसा तातूंत फायदो जाता, जायना असो न्ही. कांय पॉप्युलेशन आसा जे क्वॉलिफायड पॉप्युलेशन ते भायले आसता. पूण नेचर टुरिझम, इको टुरिझमान सगळ्यान मुख्य गजाल ती, जे कोण एम्प्लॉईज आसा, जे कोण थंय काम करपी आसा ते लोकल्स आसपाक जाय, जे थंयचे स्थायीक लोक आसपाक जाय. तेच बरोबर तांकां फक्त पगाराच्या दृश्टीन न्ही, तांचो कंप्लीट डेव्हलपमेंट हाज्या दृश्टीन फायदो जावपाक जाय. आतां कामाक थोडेच लोक आसतले, स्टाफ जो आसा, कारण हो लो इम्पॅक्ट टुरिझम. बरोबर. कमीत कमी आमी परत सांगता, ऱ्हास करून, निसर्गाचो ऱ्हास करून करपी असो टुरिझम. एकदम 1000 लोक जावं एकदम 100 लोकांक केटर करपी टुरिझम न्ही. इको टुरिझमाची जेन्ना आमी गोश्ट करतात तेन्ना आमी चडांत चड 10 ते 20 खंयच्या हॉटेलाचो आमी हॉटेलाचें एग्जाम्पल घेतलें जाल्यार 10 ते 20 रूम पर्यंत विचार करतले. पूण जनरल मास टुरिझमान उलयतना 100च्या वयर रुमांनी उलोवप जाता. 100च्या वयर रूम म्हणलें की 300-400 वयर जावं 1000च्या वयर लोक एका बरोबर रावपाक शकता असो एक जागो. पूण तांकां सर्वीस दितना आमी कितले तरी एम्प्लॉईज भितर आसता. हो मास टुरिझम जालो. पूण इको टुरिझमान खूब कमी लोकांक, एक 10 ते 20 लोकांक जावं 40 लोकांक सामकें पर्सनलायज एटेन्शन दिवन निसर्गा बद्दल तांचे भितर इंट्रस्ट डेव्हलप, म्हणजे फक्त एंटरटेनमेंट न्ही तर निसर्गा बद्दल एक प्रबोधन निर्माण करप. हय, तो एक उद्देश आसा. आनी तुमकां सांगलें त्या प्रमाणे आर्थीक मदत फक्त जावं आर्थीक डेव्हलपमेंट जो आसा तो
फक्त स्टाफाचो न्ही, बाकीच्या भोंवतणच्या लोकांक ऑपॉर्च्युनिटीज दिवप, तांकां संदी दिवप. उदाहरणार्थ भोंवतणी लोक समजा भाज्यो रोयता जाल्यार तांच्या भाज्जेच्या वेवसायाक ह्या इको ट्युरिझम प्रोजेक्टांतल्यान मदत जावपाक, तांचे कडल्यान भाजी विकती घेवन ह्या जे कितें हॉटेल चलयता तातूंत ही सर्व जावपाक जाय. दुसरी गोश्ट, कांय हँडीक्राफ्ट्स लोक करतात, बांबूचें काम करतात जावं लाकडाचें काम करतात, अशे खुबशे ट्रेडिशनल वेवसाय आसात, तांकां मदत जावपाक जाय. तेच प्रमाणे जे भोंवतणचे ह्या इको ट्युरिझम प्रोजेक्टाच्या भोंवतणचे जे लोक आसात, शाळा आसात जावं आनी कितें आसा, थंय अवेरनेस, भोंवतणच्या पर्यावरणा बद्दल अवेरनेस जावपाक जाय. आतां लोकल्सांचेर इतलो कित्याक भर दिता इको ट्युरिझम? सगळ्यान मुख्य गजाल म्हणजे हे जे लोकल आसा, जे स्थायीक लोक आसा, तेच थंयचें रान जें आसा, थंयचें पर्यावरण आसा तें राखपाक शकता. भायले कोण येवन राखपाक शकनात. जो पर्यंत थंयच्या लोकांचो पर्यावरणा बद्दलचो विश्वास जावं तांची आवड जी आसा ती वाडना, आमी कांयच करपाक शकना. ताका लागून लोकांक थंयचें अशें दिसपाक जाय की ओके, हो ट्युरिझम प्रोजेक्ट जो आसा, हो इको ट्युरिझम प्रोजेक्ट जो आसा, तो आमकां एम्प्लॉयमेंटूच दितलो. आनी ताका लागून, आनी लोक कित्याक लागून येता, एम्प्लॉयमेंट आमकां कित्याक लागून मेळटा, तर भोंवतणचें सरावंडींग जे नेचर आसा तें पळोवपा खातीर लोक येता. जें अस्तित्वान थंयचें जें थंयचें कल्चर आसा तें पळोवपा खातीर लोक येता, म्हणटकच लोक तें राखून दवरतात. म्हणजे इको टुरिझम हो फक्त एका व्यक्ती पुरती किंवा एका समाजा पुरती कन्सेप्ट न्ही, तो सगळ्यांक फायदो जाता ताचो, सगळ्यांक सांबाळून घेवपी. कारण आतां मास टुरिझम आसा, कितल्यो तरी इंटरनॅशनल कंपनीज आसा जाचो पयसो भायल्या देशांतल्यान हांगा येता, जावं खंयच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान भारताच्या हांगा येता, पूण तो परत भायरूच वता. बरोबर. फक्त लोकल्सांक कितलो पगार तितलो मेळटा. ओके. पूण तांचो ओवरऑल डेव्हलपमेंट जायना, पर्यावरणाचो ऱ्हास जाता. ओके. फुडें एक विचारपाचें आशिल्लें, जेन्ना तुमच्या फार्मार आयलो तेन्ना एक खंयचो महाराष्ट्राचो ग्रूप आयिल्लो आनी तो बर्ड वॉचिंग किंवा ते फोटोग्राफी करपाक आयिल्लो, तेन्ना नेचर टुरिझमान किंवा इको टुरिझम जेन्ना म्हणटात तेन्ना बाकीचे आनी खंयचे गजाली येता? म्हणजे भितर कल्चर टुरिझम येता, आमचे जे एडवेंचरस स्पोर्ट्स येतात, तर इको टुरिझमान बाकी सगळे कन्सेप्ट कशे पळयतात? तुमी जेन्ना नेचर्स नेस्टार आयिल्ले तेन्ना हो स्पेसिफिकली तुमकां बर्ड वॉचिंगाचो ग्रूप मेळिल्लो. आतां हो जो ग्रूप आसा फक्त पक्षी पळोवपाक आयिल्लो. म्हणजे कशें आसता, तातूंत सकाळीं 6:30 सुरू करता, 6:30 जावं 6 सुरू करता, ते फक्त लंचाक तितलो ब्रेक आसता, रातचे 8 ते 10 पर्यंत वता. हो एके तरेचो हें जालो. आतां बर्ड वॉचिंगाचेर थोडे आयिल्ले, थोडे येतात आमचे कडेन फक्त सोरोप आनी बेबे हांचो अभ्यास करपाक जावं ताजी फोटोग्राफी करपाक. हें सामकें स्ट्रिक्टली नेचर रिलेटेड जालें, सामकें वायल्ड लायफान इंट्रस्टेड आसा अशें. थोडे ग्रूप अशे येतात जे जनरल नेचरान रावपा खातीर येतात. तिसरी कॅटेगरी आसा ती तुमी म्हणल्या त्या प्रमाणे एडवेंचरा खातीर येता. रानां बीन ताका व्हरतात, ट्रेकिंग कंडक्ट करतात, रॉक क्लायंबिंग, रॅपलिंग, व्हॅली क्रॉसिंग असले एक्टिविटीज कंडक्ट करतात. सो इको टुरिझमान हो एक भाग येता. पूण हे सगळें करतना आमी सदांच लक्षांत दवरपाक की आमी पर्यावरणाचो ऱ्हास करना, आर्टिफिशियल कितें तरी रानान व्हरून सोडनात, ताका लागून थंयच्या भोंवतणच्या एनवायरमेंटाक त्रास जाता. तिसरो जो येता तो कल्चरल टुरिझम येता. थंयची संस्कृताय कितें आसा ती दाखोवपाचेर. ताकाच लागून आमी गांवांचो आमचो विलेज टूर म्हणून एक आसा, तातूंत गांवांत वचून कोण बांबूचें काम करतात, थोडे लोक आपले ओन फार्म आसा जंय ते कांयच फर्टिलायझर वापरनासतना शेती करतात. मागीर थोडे लोक अशे आसा जे कोयत्यो करतात, थोडे लोक अशे वेगवेगळे कला ज्यो आसा गांवांतल्यो त्यो आमी, कुंभार आसा एकटो ते दाखयतात. हें सगळें कल्चरूय तातूंत येता. आनी एज्युकेशनल टुरिझम हें सगळें फक्त पळोवन एप्रिशिएट करनासतना तातूंत भुरगे जेन्ना येतात शिकपा खातीर तेन्ना तातूंतल्यान कितें शिकपाक मेळटलें हें आमी तांकां दाखयतात. आतां भुरगे वेगवेगळे कडल्यान येतात जाल्यार ती स्वता मल्लां करतात, ते स्वता बांबूची मॅट्स करतात, स्वताच ते पॉटरी करतात. एक्सपिरियन्शियल लर्निंग जें आसा तें हातूंत भितर येता. ओके. आमी पळयता की ट्रेडिशनल टुरिझम जें आसा, ट्रॅव्हल एंड टुरिझम, हातूंत जे एक फॉर्मल शिक्षण आमकां मेळटा, एकाडेमीक खंयचें जर शिक्षण घेवंक जाय जाल्यार मेळटा. तशेंच इको टुरिझमान खंयचें विशिश्ट एकाडेमीक शिक्षण अवेलेबल आसा किंवा आनी खंयचें शिक्षण घेतलें पण ताचो इको टुरिझम जेन्ना तुमी वेवसायान देंवतले तेन्ना फायदो जातलो? बरोबर आसा. आतां भारतांत कितले तरी इन्स्टिट्यूट्स आसा जी स्पेसिफिकली फक्त टुरिझम आनी हॉस्पिटॅलिटी ह्या हातूंत कोर्सीस ऑफर करतात. पूण खूब कमी ऑर्गनायझेशन्स आसा ती स्ट्रिक्टली फक्त इको टुरिझमा बद्दल कोर्सीस ऑफर करतात. इंटरनॅशनली आसात पूण भारतांत खूब कमी आसा. आतां सोसायटी फॉर इकॉलॉजी एंड एनवायरमेंट म्हणून आसा, ते एक कोर्स ऑफर करतात जे दिल्ली बेस्ड ऑर्गनायझेशन, जो कॉरस्पॉन्डन्स कोर्स आसा. एक
हांगा ग्लोबल युनिवर्सिटी म्हणून आसा नागालँडाची, ती एक MBA ऑफर करता इको टुरिजमान. होय बी कॉरस्पॉन्डन्स कोर्स, पूण थंय रावून जावं कंटिन्युअस रेग्युलर क्लासीस बी आशिल्ले अशे खूब कमी जावं ऑलमोस्ट ना म्हणल्यार जाता, फक्त इको टुरिजमान स्पेशलायज केली. पूण म्हाका दिसता टुरिजम आनी हॉस्पिटॅलिटीन जेन्ना शिकयता तेन्ना इको टुरिजम हो एक विशय कवर जाता भितर. ओके. आणि जेन्ना इको टुरिजमाचो विचार करता तेन्ना नोकरेच्यो संदी की ना ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात? आतां काय आतां तुमचो पयलींचो प्रश्न ताच्या बद्दल हांव आनीक सांगपाक सोदतां. तर फक्त भारतांत रावनासतना भायल्या इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशना कडेन पळोवप तितलेंच इम्पॉर्टंट. आनी भायल्या देशांनी खुबशे इको टुरिजमाचेर कोर्सीस ऑफर करतात. आनी इंटरनॅशनल इको टुरिजम सोसायटी म्हणून आसा, जाचेर तुमकां ऑनलायन खुबशें इन्फॉर्मेशन मेळटलें. तें विथ जॉर्ज वॉशिंग्टन युनिवर्सिटी जी आसा तांचो बरोबर एक कॉरस्पॉन्डन्स सर्टिफिकेट कोर्स आसा, तातूंतल्यान कोण समज इंट्रस्टेड आसले तांकां फायदो जावपाक शकता. तुमी आतां प्रश्न विचारलो तो एक करियर म्हणून इको टुरिजमा कडेन कशें पळोवपाक जाता. वेगवेगळ्यो संदी आसा. एक एंटरप्रिनर म्हणून तुमी स्वताच इनिशिएटीव घेवन खुबशें करपाक शकता. आतां गोंयानूच खुबशे अशे एग्जाम्पल्स आसा आमचे कडेन, जाणी पयलीं सुरू केलें आनी मागीर हे कन्सेप्ट समजले, जावं जाणी लो इम्पॅक्ट आपल्या पुरतेंच म्हणून सुरू केलें. आतां एक नेचर्स नॅस्ट जालेंच, कॅनपीज आमी जे ऑपरेट करता तेच बरोबर बॅकवर्ड्स कॅम्प म्हणून आसा तांबडी सुर्ला, ते बर्ड वॉचिंगान स्पेशलायज करतात. हे खुबशे प्रिंसिपल्स ते फॉलो करता. विल्डरनॅस नेचर रिसॉर्ट आसा, तातूंत खुबशीं हातूंतली प्रिंसिपल्स फॉलो करतात लोक. आतां तांचीकर स्पायस फार्म आसा नेत्रावळी, जंय चिन्मय तांचीकर तो स्वताच इनिशिएटीव घेवन ताणें स्वताचें फार्म डेव्हलप केलां. आणि कंपॅरेटिव्हली म्हाका दिसता कमी इन्व्हेस्ट किंवा कमी इन्व्हेस्टमेंट, कारण सगळें लोकल मटेरियल वापरप जाता न्ही. तर एक एंटरप्रिनर म्हणून जालें. दुसरी गोश्ट आसा, म्हजे कडेन जे नॅचरलिस्ट आसात ते हरशीं स्वता क्वॉलिफायड एज अ कंप्युटर इंजिनियर, ते स्वता आनी कितें तरी बरें क्वॉलिफिकेशन घेवन, पूण तांकां एक करियर करपाचें आशिल्लें आपल्याक जी आवड आसा तातूंत. सो ते आमचे कडेन नॅचरलिस्ट म्हणून जॉयन जाले. बाकीचे आसा ते लोकल गायड म्हणून जॉयन जातात. थोडे आसा ते हॉस्पिटॅलिटी, थंय रावन लोकांक हँडल करपा खातीर जॉयन जाता. सो करियर म्हणून एक सद्या तरी परिस्थितीन एंटरप्रिनर म्हणून सुरू केलें जाल्यार खूब बरी संद आसा. पूण तेच बरोबर ही जी ऑर्गनायझेशन आतां हांवें तुमकां सांगली थंय ऑपॉर्च्युनिटीज आसा. आनी मुख्य आमच्या ऑर्गनायझेशन जे कॅनपी सुरू करपाचो मुद्दो आशिल्लो तो जेन्ना हांव खरो जिओलॉजिस्ट म्हणून ट्रेनींग जाली म्हजी. पूण जिओलॉजिस्ट म्हणून ट्रेनींग जातकच कांय गोश्टीक लागून म्हाका जिओलॉजी परस वायल्ड लायफ चड आवडटालें पयलींच्यानूच. सो हांवें जिओलॉजीचो अभ्यास केलो. मागीर हांव जिओलॉजी सोडून जेन्ना टुरिजमान येवपाक सोदतालो जाल्यार अशे तरेचे नेचर रिलेटेड टुरिजमान करियर ऑफर करपी कांयच नाशिल्लें, पळोवपाकूच शकनाशिल्लो. सो हांवें चिंतलें हांवूच सुरू करतलो आनी मागीर जे कोण इंट्रस्टेड आसा तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज दितलो. सो तांकां प्लॅटफॉर्म तयार करपा खातीरूय म्हजें ऑर्गनायझेशन आमी स्टार्ट केल्लें. आतां म्हजे बरोबर म्हजो भाव जो म्हजो पार्टनर आसा, आनी एकटो फ्रेंड म्हजो पार्टनर आसा. सगळे टुरिजम फिल्डांतले न्हीच ते, सगळे आपल्याक आवड आसा म्हणून ह्या फिल्डान. हातून फक्त पयसो हो एक भाग क्रायटेरिया ना, तर आवड आसा. सगळ्यान मुख्य आवड. कारण कशें तुमकां सांगलें ते प्रमाणे इट्स लो इम्पॅक्ट टुरिजम. बरोबर. खूब कमी लोकांक घेवन हें करपी. मास टुरिजमान कशें जाता, तुमी 1000 लोकांक घेवन चला वा 100 लोकांक घेवन चला, तुमी कितले चार्ज करता ते तुमकां एमावंट जो आसा तो तितल्या नंबरान मल्टिप्लाय जाता. जेन्ना तुमी 10 लोकांक जावं 5 लोकांक केटर करता, पयसो तितलोच कमी आसता. पूण सगळ्यान इम्पॉर्टंट कितें, तुमी पर्यावरणाचो ऱ्हास करना. आतां आमच्या हातून म्हणजे तुम्ही फक्त व्यवसाय करना तर समाजाक एक विचार दितात. सगळ्यान इम्पॉर्टंट, कारण सोसायटी खंयची कंटिन्यू जातली ती पयशांच्या आदाराचेर कंटिन्यू जावची ना. सोसायटीचो डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार जे आमी व्हॅल्यूज घेवन आयला